विकसित भारताची संकल्पना फुडें व्हरतना गोंय लेगीत उदरगतीचे बाबतीत फुडें सरपाक जाय अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें। लोकसभेचे सभापती ओम बिर्ला गोंय दौऱ्याचेर आयल्यात। बेरेस्तारा तांणी विकसित भारताच्या संकल्पने विशीं आमदारांक मार्गदर्शन केलें। ह्या वेळार मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान उलोवप केलें। आम्ही सातत्यात पळयता की विकसित भारत जाता असताना वेगवेगळ्यो गजाली आमकां सगळ्यात महत्वाच्यो आसा। नॉट ओनली द इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट बट गुड गव्हर्नन्स, त्याच बरोबर ईज ऑफ डुईंग द बिझनेस, रिफॉर्म्स इन एड्युकेशन सेक्टर्स, रिफॉर्म इन मॅन्युफॅक्चरिंग सेक्टर्स, हाज्या सारकिल्यो वेगवेगळ्यो गजाली सातत्यात हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी करीत आसा। आणि त्याच बरोबर विकसित भारतात, विकसित भारत 2047 लोकप्रतिनिधींचो रोल कितें आसा आमी पळयता की बरेचशे फावटी आमदार हेचो रोल आसा असो ना, तर प्रत्येक लोकप्रतिनिधीचो रोल वो विकसित भारतात आसा। आणि म्हणून तर आमकां पंच, सरपंच, जिल्हा पंचायत आणि आमदार हे सगळ्या जाणांचो विकसित भारतात सगळ्यात महत्वाचो रोल प्ले करपाक जाय। आणि तोच रोल कितें आसचो वो समजून सांगपा खातीर आमच्या मदीं आज लोकसभेचे अध्यक्ष माननीय ओम बिर्लाजी हांगासर आयल्या। म्हाका खबर आसा की तांचें मार्गदर्शन हे आमच्या खातीर खूब महत्वाचें आसा। तांचें मार्गदर्शन फुडल्या 25 वर्साच्या विकसित भारताची स्वप्न साकार करपा खातीर आमकां प्रेरणा दितलें। आणि आमी सगळे जाण तांच्या कडल्यान प्रेरणा घेवन विकसित भारतात विकसित गोंय घडोवपा खातीर आणि खऱ्या अर्थात हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांचे आत्मनिर्भर भारत हे स्वप्न स्वयंपूर्ण गोंयांत खरें करपा खातीर आमी सातत्यात सगळे जाण वावुरतले।